श्री दाजी साळकर यांच्यानी एक म्हाका दिसता मांगूरकार बायणाकार ह्या सगळ्यांक एक स्वप्न असले सदांच हांगा एम्ब्युलन्स लागताली ट्रॅफिक जाम जातालो ताका एक अंडरपास येता आणि रोड वायडनिंग जाता म्हाका दिसता साधारण 7 कोटीच्या वयरचें काम आसा हे आणि अशीच उदरगत आज आमच्या संबंध वास्को मतदारसंघा भितर जाता दोतोर प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वान गोंयभर जायत आसा देशभर जायत आसा म्हणून आमी बिहारान डबल सेंच्युरी मारली तशेंच येणाऱ्या 27च्या निवडणुकीक आमकां सगळ्यांक विश्वास आसा जी प्रगती उन्नती आमी करता ताका लागून आमी 27 जातले दाजी हो असो प्रचंड बहुमतान निवडून येतलो सगळ्या लोकांच्या कडेन विनंती आहे की सगळ्यांनी सहकार्य करचे मे बी 20 तारीख ते 25 तारीख हो रस्तो मातसो डायवर्ट जातलो बंद जातलो लोकांनी सगळ्यांनी कोऑपरेट करचे आमदाराचे ऑफिस सातत्यान ओपन आसता आमदारा कडेन येवचे आमदारी तुमच्या दारी पावता सगळ्यांनी सहकार्य करचे देव बरें करूं वंदे मातरम खातीर म्हणजे ब्रिजा कडले जे काम चालू आसा त्याच्या खातीर आमी प्रयत्न खूब केलो आमदारान जाल्यार ते रात दीस एक केले लोकांनी टिका पासून केली बाबा हो फटयता म्हणून लोकांक ब्रिज काय जावपाना फाटी काम चालवलें लोकांक खबर ना आतां थोडे जे आसता हे मशीन आसा न्हू हे वास्कोन पयले फावटी मशीन लोकांनी पयलें आसतलें अशें मशीन पावोवन केन्ना येवंक नासा वास्कोन आमी जेन्ना भुरगे आसतना पावन पळोवंक ना कोणी पयलें म्हाका जाणट्यान पावन खबर नासलें इतलें मशीन पयलां होच क्षण म्हणटा इतिहासीक क्षण म्हणजे कितें असले जे प्रकल्प आसतात जे रस्तो जावं ब्रिज जावं केन्ना आमी पळोवंक ना पूण आमकां आयज पळोवंक मेळटा दाजी खातीर पळोवंक मेळटा आनी एक बरें दिसता बाबा आमी एक चेअरपर्सन आमच्याय नशिबान हें पळोवंक मेळ्ळें हांव पयलीं सांगलां आमच्याच नशिबान आसलें दाजी आमदार जावचो आनी हांव चेअरपर्सन जावचो आनी ही कामां सुरू जावची अशी देवा दामोदरानूच चिंतलें आसलें म्हणून ही कामां आतां सुरू जाल्लेली आसा बरी कामां आसा आमच्या वास्कोन आमच्या वॉर्डान तशी तुमकां स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स सांगला रोड सांगला सिवरेज सांगल्या ही आमी काही चिंतोंक ना जातली म्हणून पूण आतां खंय चालू जाल्या येणाऱ्या 1.5 वर्सां भितर तुमकां प्रत्येक वास्को शहरात तुका कितें ना कितें दिसतलें नाल तर आमी फोडटात तो पयलीचो डायलॉग हांव परत मारना पूण आतां कितें अख्खें काम इतलें चालू आसा कित्याक आमच्या कॉन्ट्रॅक्टराक पळय आमकां कळना बाबा ते केन्ना जावंक ताका रिपोर्टर बसून भेटतात तुमी डेली येवन नाल फोडटा आमकांय बातम्यो धाडूंक मेळना कशी बातम्यो धाडूंक कितें म्हूण धाडूंक आमकांय दिसता बा तुमकांय खातीर त्रास जाता म्हणून बातम्या कित्याक तुमी ओवरऑल वास्को पळयता आनी आमचो आमदार इतलें काम करता तुमकांय खातीर दिसता बा आनीक मातशें 10 दीस रावचें दाजीन बेगीन नाल फोडचे न्हू लोकांक मातशें जळटा म्हणजे बरें आयज दामोदराचो सोमार आनी बरें कार्य आमी सुरू केलां येणाऱ्या काळान तुमकां वास्को हे जेन्ना तुमी आयुश्यान पळोवंक नासले वास्को तें वास्को तुमकां दिसतलें हेच्या खातीर देव बरें कर म्हणटा आमच्या आमदार बाब दाजी साळकर तूं अशेंच काम कर तुज्या वांगडा आनी सगळे जाण आसा आनी असो आमदार हांवें जाल्यार 25 वर्सां 30 वर्सां आमी आसा पार्टी वांगडा बीजेपी वांगडा पूण तुज्या सारको आमदार आमी पळोवंक ना आनी फुडें आमी तुकाच म्हणून पळयतले तुवें अशें काम केल्यार आनी म्हाका दिसना लोकांनी थोड्यांनी सांगला तुवें अनपोज येवपाक जाय फॉर्म जेन्ना भरता तेन्ना बाबा चिंतपाक जाय आपूण कित्याक फॉर्म भरता कितें करपाक भरता म्हणून जेन्ना ही सगळीच कामां जाल्यार तूं आनी कित्याक भरता हो क्वेश्चन हांवें सांगपाचो न्हू हो रिपोर्टरान सांगपाचो बाबा सगळीच कामां जाल्यार तूं कित्याक भरता हे तुमी नेक्स्ट कोणाक जे बायट घेता तेन्ना तुमी सांगचें इतलेंच सांगून देव बरें करून थँक्यू व्हेरी मच हो रेल्वे अंडरपास आमी हाजे पयलीं पळयलां की हो जो भाग आसा हांच्या सकयल्यान फायर टेंडर वचना सो फाल्यां कितेंय ट्रेजेडी जाली जाल्यार उरुले बेलाबाय मेस्तावाडे बायणा मंगोरील धाकटळे हे सगळे म्हणजे कितेंय ट्रेजेडी जालें जाल्यार थंय फायर टेंडर पावतलो जाल्यार अर्दवर लागता आमकां खबर आसा उजो खंय पेटलो जाल्यार खंय तो टायम हें पळयना झपाझप पेटत आसता सो जाता तितले बेगीन फायर टेंडर हे सगळ्या जाग्यांनी पावप हें आमची खंयच्याय सरकाराचें धोरण आसता की जाता तितले बेगीन थंय पावपा जाय हाज्या पयलीं धाकटळ्या ह्या भागान आमी पळयलां कितें जालां तें कितें जालां आनी कितले लोकांक जळून थंय हानी जाल्या हें आमी पळयल्लें आसा सो तें आमकां पळोवपाक जायनाशिल्लें आनी आमी पयलेंच जेन्ना निवडून वचून आयिल्ले तेन्ना सांगिल्लें की हो हांगा अंडरपास करप हो खूब जनतेच्या हिताच्या दृश्टीन खूब गरजेचो आशिल्लो आनी ताचे खातीर आमी भरपूर परिश्रम घेतले आनी आज हो अंडरपास हांगा काम स्टार्ट जाता ह्या 4 दिसां भितर हांगा जो तांणी रेडी केल्लो आसा ब्रिज तो ते हांगा हाडटले सगळी वेवस्था आमचो ट्राफीक PI हांगा आसा ट्राफीक PIन सगळी वेवस्था केल्ली आसा फक्त 5 दीस तुमी मिशनरी पळयल्यार तुमकां कळटलें की हें काम मातशें मोठें आसा त्या खातीर खंय लोकांक त्रास जावचो न्ही खातीर 20 ते 25 तारीख पर्यंत 5 दीस हो रस्तो बंद आसतलो पूण ताका ऑल्टरनेट रूट आसतले सो कोणी सपोज येथे लागीं आसा ताका येवपाक सगळी वाटी आसतल्यो कोण खंयचीच वाट स्टॉप करपाना हें करता आसतना ब्रिजूच व्हडलो केलो म्हूण जायना तो रस्तोय व्हडलो करपाची गरज आशिल्ली सो तोय दृश्टीन धरून तोय आमी वायडनींग करपाक थारायला तोय एक 4 मिटर व्हडलो जातलो सो हो टोटल परिसर जो आसा जो मंगूर भागान आसा तो इजिली एक्सेसिबल सगळ्या कडेन जातलो आनी म्हाका दिसता अंडरपास जावप हे केन्ना पसून 50 वर्सां पसून सगळे लोक मागताले की हो जावचो म्हणून कितें फाल्यां खंय कितें बरें वायट जायत जाल्यार कोण धांवून येवपाक हें जावपाचें सो आज तो अंडरपास जाता म्हाका खूब उमेद जाता
आमची पुराय टीम आमच्या पुराय टिमीक आमचो सदांच टीम वर्क आसता. ह्या पुराय टिमीन भरपूर म्हाका सपोर्ट दिला आनी हे करपा खातीर आमचो आदरणीय मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत जेन्ना थोडे कितें प्रॉब्लेम्स आशिल्ले तेन्ना इमिडिएटली आमचे युनियन मिनिस्टर ऑनरेबल वैष्णवा कडेन उलोवन तें बी क्लियर करून खंय तरी प्रत्येक गोश्ट ताणें सुरळीत करून मार्ग आमकां मोकळो केलो आनी त्या खातीर आज वास्को भितर हें मोठें काम सुरवात जाता. हांव सगळ्या कडेन अपील करता, म्हाका खबर आसा त्रास सगळ्यांक जातले पूण हे फक्त एक 7-8 दिसाचे त्रास आसतले ताणे करून एकदां हो जालो की मागीर इजिली सगळ्यांक इतलें सुरळीत जातलें की आनी फाल्यां कितें प्रॉब्लेम पसून ट्रॅजेडी जाली जाल्यार म्हाका दिसता इमिडिएटली 5 मिनटां भितर थंय फायर टेंडर पावन तो प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक शकता. सो लोकांच्या सेफ्टीच्या दृश्टीन हें मोठें पावल आसा हें आमच्या सरकारान मानलां. ताच्या खातीर खंय तरी काम करतना ही एरिया जी आसा लो लायंग आसा हांगा मागीर पावसान उदक बी रावपाचें जावं ड्रेनेजाचें बी ताजें बी चिंतलें तुमी? न्ही आतां ही लो लायंग एरिया आशिल्ल्या कारणान एकाद्रे आमकां खबर ना आमी एकाद्रे कित्याक म्हणटा 50 वर्सां आमचोच कार्यकर्ता हांगा सुरेश नायक म्हणटा बेलाबाय ताच्या घरा कडेन लो लायंग एरियान डेली म्हणजे पावसान उदक भरतालें आनी तो मागीर खंय तरी सेपरेट रावन ते उदकान उदक भरतलें म्हणून पंपींग करून तो भायर उडयतालो. सो ह्या 2 वर्सां भितर थंय उदक भरूना. सो जे आमी कल्वर्ट्स केल्या मोठे मोठे कल्वर्ट्स कन्स्ट्रक्शन केल्या सगळे उस्पून तळे उस्पून काडला रस्तो उदक वचपाची वाट दिल्या हातूंत भितर आमी कॉन्फिडंट आसा की फाल्यां हांगा तसो भरचो ना म्हणून. पूण ताज्या खातीर आमी प्रोविजन केलां सपोज फाल्यां भरलें जाल्यार पंप लावप ताका पंपींग स्टेशन करप तें आमी प्रोविजन केल्लें आसा. पूण म्हाका सगळ्यांक एक सांगत दिसता आमचो जीव व्हडलो काय उदक व्हडलें. आमचो जीव व्हडलो न्ही आमचो जीव वाचोवप हें आमचें कर्तव्य आसा आनी हे 5 ते 10 दिसां खातीर सपोज हांव म्हणना उदक भरतलें म्हणून सपोज भरलें जाल्यार 10 दिसां खातीर आनी 365 दीस आमकां सुरळीत वचपाक फायर टेंडर जेन्ना मेळटलो हें म्हाका दिसता सगळ्यांकूच मनाक पडटलें. पब्लीक हेल्थ आनी पब्लीक सेफ्टी ही सगळ्यान इम्पॉर्टंट आसा. ते उदक भरपाचेर आमी फूल काळजी घेतली. WRD डिपार्टमेंट आमचो PWD डिपार्टमेंट ताचेर काम करत आसा. रेल्वेन आमी हांगा पंपींग स्टेशन बांदपा आसा सगळे आमी प्रयत्न करतले. आमकांय ते उदक खंयच भरिल्लें नाका पूण लोकांची सेफ्टी ही अटमोस्ट इम्पॉर्टंट आसा. आमचेच कार्यकर्ते धाकट्या भितर जळून हें जाल्ले आसा म्हणजे हांव ताचेर चड उलयना पूण तशें खंयच जावचें न्ही. लोक सुरक्षीत उरचे ताचे खातीर हो स्टेप आसा. जाता तितली काळजी हो सरकार घेतलो आनी खंयच उदक भरचें न्ही हें आमी पळयता. हो रोड हांगा आतां सद्या हाजे सिवरेजीचें काम चालू आसा. सगळे रोड वायडन जातले म्हणजे होय हॉटमिक्स जातलो होय हॉटमिक्स जातलो. हो ब्रीज जातकूच तुमकां कळून येतलें की टोटल ही एरिया जी आसा ती टोटल चेंज जातली. वास्को भितर एक वेगळें वातावरण तुमकां दिसतलें. तुमी पळयलें की भायर चर्ची कडेन आमी रोड वायडनींग केलां. सो हे जेन्ना सगळे रोड वायडन करता तेन्ना ऑटोमॅटीक आमची हाजी जी आसा ती एक लक्षात चेंज जाता. आतां तुमी पळयलें की भोटेपाटा भितर आतां खापरेश्वरा कडेन ब्लॉक आसा. कोणी टर्न मारता आसतना डेली थंय झगड्यो डेली गाळयो. हे आमटटीक म्हणून हॉटेल आसा थंय बी हे ब्लॉक जाता. तेय रोड वायडन जाता. हे वायडनींग कित्याक करप लोकांक इजी एक्सेस मेळून कम्प्युटर्सांक त्रास जावचो न्ही म्हणून करप. हे सगळें आमी लोकां खातीरूच केलां आनी हांवें पयलीं सांगिल्ली आसा ही सगळी जी कामां आसा ही पावसा मागीर सुरवात जातली. ही सगळी टेंडर्ड कामां आसा वर्क ऑर्डर दिल्ली कामां आसा. फक्त आमी पावसा खातीर रावताले. वास्कोकारांक ह्या फुडल्या 2-3 म्हयन्या भितर भरपूर कामां जाता ती दिसतली. आमचें फीश मार्केट इनॉग्रेशन जाता. आमचे चीफ ऑफिसर्स बंगलोचें फावंडेशन स्टोन जाता. FL गोम्स रोड आनी स्वतंत्र पार्क हाजें ब्युटिफिकेशन स्टार्ट जाता. सो ही सगळी कामां एका बरोबर स्टार्ट जातली. आनी जेन्ना आमी घर आमचें निवळ करता नाजाल्यार घर बांदपाक घेता तेन्ना सगळ्यांक खबर आसा कितें त्रास जाता तो. पूण एक 6 म्हयन्या भितर नाजाल्यार वर्सा भितर म्हाका दिसता टोटल वातावरण चेंज जातलें आनी वास्कोकार हॅप्पी जातले. इतलें हांव जेन्ना आमी ह्या जाग्यार रावले सर तुमचो एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट आशिल्लो स्पोर्ट्स सिटी हांगा हाडपा सेंटर ताजें कितें जालें? स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचें हांव आनी ऑनरेबल मिनिस्टर स्पोर्ट्स मिनिस्टर फाल्यां CM कडेन वचून फायनल ताजें एप्रुवल घेवन ताजेंय बी काम आमी 15 ते 1 म्हयन्या भितर आमी स्टार्ट करता. ताजेय पयशे टोटली सँक्शन जाल्ले आसा. सगळे जाल्ले आसा. हे सगळे आमी वास्कोकाराचें जें आमकां प्रेम मेळत आसा त्या प्रेमाच्याच आदाराचेर इतली आमी मेहनत करूंक शकले. इतले प्रोजेक्ट्स आमी हाडूंक शकले. आमचो मुखेलमंत्री आनी बाकीचे सगळे मंत्री आमकां फूल सपोर्ट करता वास्को भितर. आनी जे एक 30-40 वर्सां भितर डेव्हलपमेंट जावना ते ह्या तुमकां वर्सां भितर जाल्लें दिसता. टोटली चेंज जातलें. टोटली चेंज जाता. पहिलो प्रोजेक्ट आनी वास्कोभर म्हटल्यार हिस्टॉरीक आनी भव्य असो आयज तुम्ही पळोवंक शकता ह्या कामाचें उद्घाटन जाल्लेलें आहा. तुम्ही सदांच खंय तरी दाजीक विचारता तुमचो प्रोजेक्ट पूण ह्यो तुमचो प्रोजेक्ट नासतना ह्यो वास्कोचो प्रोजेक्ट वास्कोकारांचो प्रोजेक्ट. आनी वास्कोकारांची जी सपनां आहा तीच म्हाका दिसता आयज दाजीची आहा.
ह्यो एक म्हणटा तसो एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो सगळ्या वास्कोकारांक आसलो। आयज आमी ड्रीम प्रोजेक्ट प्रत्येक कडेन पळयता, तो वास्को फिश मार्केट आसूं, KTC बस स्टँड आसूं किंवा ह्यो आसूं। ह्या प्रोजेक्टा बद्दल म्हाका दिसता एक 10 वर्सां बद्दल, 10 न्हू 15 वर्सां बद्दल इन्सिडंट जावन सुद्दां कोणी चिंतोंक नासलेले। म्हटल्यार आमकां खंय तरी 10 वर्सां पयलीं खबर आसलेले की अशी जावपाची, आपूण तेज्या बद्दल कोणीच चिंतोंक ना। हांगसरल्यान फायर ब्रिगेड वचपाक जाय, इमर्जन्सी सर्विसीस लोकां पर्यंत पावपाक जाय, असो विचार असो दृश्टिकोन म्हाका दिसता हेज्या पयलीं खंयच्याच आमदारा कडेन नासलो, जो आयज आमची पुण्याई आहा की आमकां असो आमदार आयज आमकां लाभला। आयज डबल इंजिनचे सरकार जेन्ना आमी म्हणटा, BJP सरकार म्हणटा, हे एक मात्र एक अशी पार्टी आहा आनी अशी पार्टी आनी असो CM आनी असो आमदार म्हाका दिसता आमी वास्कोकार आयज चड भाग्यशाली आहा आनी आमी तेजे सगळे मना काळजांतल्यान धन्यवाद म्हणटा।